जेवण गेले काल दनपारां हांव वचून वयतालो शॉपार वयतालो काल 1:30 वाजे सुमार. सो हांगा जेन्ना पावलो तेन्ना म्हाका एक भुरग्याचो रडपाचो आवाज येयलो. पळोवन येयत जाल्यार धाकटें म्हाका दिसता जाल्लेलें भुरगें तें चेडूं म्हळ्यार पयलीं खबर नासलें म्हाका गेलो आनी बायलेक आपयलें आनी पळय म्हटलें पळय जाल्यार चेडूं आसा. सो हांवें ताका रोखडें बायलेक सांगलें काडलें ताका वयर आमी आनी पयलीं म्हटलें बायलेन ताका घुसपा चादरीन घुसपोवन दी हें केलें म्हणजे चादरीन घुसपयल्लें आसलें तें वयर काडलें धरलें हाका आनी मागीर आमी म्हणलें कितें व्हरोन दिवया म्हणून चिकलें कित्याक हांगासर जर उरलो जाल्यार ताका कोणी कुत्रो जावं कोणी जिवाणें बी खावन बेश्टें जाल्लें भुरगें तें. सो आमी पयलीं चिकले व्हरोन दिलें चिकले आमचे कॅन्टीन आसा न्हू डॉक्टर सगळे वळखीचे आमचे. सो पयलीं आमी थंय गेले आनी तांकां व्हरोन दिलें मागीर तेंच्यांनी ताका तेंचे कितें प्रोसेस आसा तें केलें हाका आनी मागीर पुलिसांक दाखयलें. पुलिसांक बी कळयलें मागीर पुलिसान म्हाका फोन स्टेटमेंट बी दिलो सांगलें. सो हांव इतलें सांगूंक सोदतां की अशें करनाका म्हणून तुमकां जर भुरगीं जर तुमी घालता जल्माक जाल्यार नाका व्हरोन खंय दिया कोणाक कित्याक थोड्यांक लोकांक भुरगीं जावपाकूय खूब मुश्कील जाता कळ्ळें. तुमकां नाका जाल्यार तुमी व्हरोन हॉस्पिटलान दिया नाजाल्यार खंयसूय आपल्या घरा अनाथ बी आसता थंय व्हरोन दिया. सो अशें केन्ना करनाका ते भुरगीं म्हळ्यार देवाची देणें ती कोणाक अशें बेश्टें जायना आनी अशें दिनाय देव. सो अशें केन्ना करनाका. आतां हांव त्या टायमार पावलो म्हणून तें भुरगें वतलें चेडूं तें नाजाल्यार तेका हांगासर कुडचड्यांनी बी खाल्लें जाल्यार तें व्हडलें पाप जावपाक लागपाचें. सो इतलें सांगूंक सोदता अशें करनाका. तुमकां नाका व्हरोन खंयच्या आपल्या घरांत बी दिया नाजाल्यार व्हरोन डॉक्टर कडेन हॉस्पिटलान दवरा दिवपाक नाका दवरा व्हरोन आनी तेजी लायफ तेजी वाचोवया. अशें करनाका. काल म्हाका एक 4 सुमार चिखले हॉस्पिटलांत डॉक्टरा कडल्यान फोन आयलो की एक कोण तरी एक एबंडंट चायल्ड घेवन हॉस्पिटलांत आयला आनी तें थंयच्यान वाडें आसा वाडें थंय शेताक कोणें तरी दवरिल्लें आनी तो थंयच्यान एकटो पास जातालो. थंयच्यान एक मडकयकर बाय नेम मडकयकर इज वर्किंग एज इन द कॅन्टीन ऑफ चिकाले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. थंयच ताची घर आहा. तो ड्युटी सोडून आपल्यालें काम सोडून घरा वतालो आनी परत घरा कडल्यान तो परत शॉपार कितें तरी हाडपाक वतालो. सो थंयच तो वतना ताका वाटेर थंय आवाज येयलो कोण एक भुरगें रडटा तें आनी मेर्सीस चपेल आहा वाडें ताचे फाटल्यान ताका आवाज येयलो. सो ताणें थंय वचून पळयलें जाल्यार एक कपड्याक गूट लावन एक भुरगें ल्हानशें थंय शेताक त्या हातूंत झुडपांनी अशें दवरिल्लें. सो रोखडोच तो ताणें कितें केलें तो आपले परत घरा कडेन गेलो ताणें आपले बायलेक सांगलें की अशें अशें थंय आसा. सो बायल आनी तो परत आयली आनी मागीर बायलेन त्या भुरग्याक घेतलें आनी ती डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत गेली आनी ताणें डॉक्टराक इन्फॉर्म केलें. मागीर थंयच्यान डॉक्टरान म्हाका इन्फॉर्म केलें की बाबा अशें अशें एक भुरगें हाडलां वॉज न्यूली बॉर्न चायल्ड अँड फावंड एबंडन. सो एकॉर्डिंगली हांवें म्हज्या स्टाफ PSI आसा ताका थंय धाडलो फॉर फर्दर इन्क्वायरी. सो PSI केलो आनी इट वॉज नोटीस दॅट सेड चायल्ड वॉज न्यूली बॉर्न चायल्ड वीच वॉज केप्ट एबंडन इन द फील्ड. सो एकॉर्डिंगली आमी मागीर ताका फर्दर तें भुरगें न्यूली बॉर्न आशिल्लें कारणान ताका फुडें ट्रिटमेंटाक मागीर GMC बांबोलीम धाडलें आनी मागीर आमी हांगा आयले आनी आमी तो मडकयकर आशिल्ली ताची सुदेश मडकयकर हिज नेम इज सुदेश मडकयकर हू इज रनिंग द कॅन्टीन इन द चिकनेम हॉस्पिटल. ताजी आमी फॉर्मल कंप्लेन घेतली अँड वी रजिस्टर्ड द कंप्लेन अगेन्स्ट द अननोन पेरंट्स हू आर द कल्प्रिट्स हू केप्ट द चायल्ड एबंडन इन द फील्ड. वी रजिस्टर्ड द क्रायम अंडर सेक्शन 317, 336 IPC and section 8 of Goa Children Act and our further investigation in progress and on all the sides our efforts are in progress to trace these culprits and we will trace the culprits. Message म्हणल्यार पळय आज कितें आसता आज खूब जाण जे हें आसतात जोडपी आसतात लग्न जाल्ले आसतात तांकां खूब जाणांक भुरगीं नासतात आनी जाका भुरग्याचें म्हत्व खबर आसता आनी अशें करून जे पळय कोण अशें पळय भुरग्यां हाडून दवरतात तें सारकें न्ही. हांगा लोक भुरगीं ना म्हूण लोकां कडेन देवा कडेन प्रे करतात पूण तांकां बाबड्या भुरगीं जायना आनी अशीं कोणाक भुरगीं जातात ती बाबा थोडे कितें आसता थोड्यांची गर्ल चायल्ड जालें म्हणून कोण हाडून दवरतात बट दीस इज नॉट रायट. बोथ आर सेम. भुरगो चलो भुरगो सारको चली भुरगीं दोगी जाणांक इक्वल कितें आसता तो ट्रिटमेंट दिवपाक जाय आनी अशें पळय कोण करता ताका माफी नासता. आनी आमच्या पुलिसां कडल्यान तरी फ्रॉम गोवा पुलीस आमी अशें कोण पळय जे क्रायम करता ताका आमी केन्नाच सोडची ना आनी दे वील बी टेकन एक्शन वील बी टेकन अगेन्स्ट द लॉ.